Therefore, this is needed for everybody, even trees. It is not question of since two departments. I have shown. Since you are raising a question of two departments, Revenue Department and Forest Department, I will reply to that. I think revenue land, compensatory revenue land is not a problem. Pardon? Compensating the Forest Department for a equivalent amount of land is not a problem. Whether it is Deroda land or whether some other land is given, that is not a problem. The problem is Irrigation Department has to come with a proposal. Once the proposal comes, we will recommend that proposal and send it to Bangalore for approval. You know the procedure very clearly. Today the problem is identify first getting a proposal from them. Once the proposal comes, I will speed up the proposal. That is the assurance I give you. Yes. In fact, I have personally spoken to the forest people. There is correspondence from the Forest Department and the Irrigation Department. I will try to get the papers. She cannot process the application unless the application is made to her. What I am trying to point out is the application has not been done to her department. If I am not mistaken, it so I assured you, because it's a different department, we will speed up the... anything? Oh, okay. Nilesh Cabral? All issues, I don't know, my honorable member, he must be not understanding what is broken up area. So since he had raised it, I will explain to him. Broken up area is the surface, destruction of the surface. That is called broken up area. So in this Forest Division Act, that does not come in a broken up area. Broken up area is the existing. Anyway, sir, I just wanted to clarify on that point. Okay, yes. Pura. We, पुढल्या प्रश्नाकडे या. Speaker, sir. Yes. Speaker, sir. I would just like to tell the honorable member that there is a letter from the Deputy Conservator of Forests addressed to the Executive Engineer of the Water Resources Department, dated 2nd January 2012, asking them to resubmit the proposal to this office, duly complied in all respects, for examination and further necessary action by this office in order to clear the land for the Charaune irrigation tank. So we are waiting for the proposal. पुढला प्रश्न श्री बेंजामिन सिल्वा. Speaker, sir, I may be permitted to ask question 2C. 2C. Question number 2C. Yeah. Vichar. Is there any provision for expansion of the existing fishing jetty in Gudbana? Speaker, sir, the present jetty is nearly 300 meters and the proposal for extension is nearly 225 meters. Speaker, sir, Petul fishing jetty is jetty basic necessities such as water, toilets, none. Nearly 6,000 laborers are working on the boats near the jetty. So, maka manni mantriyaकडे विचारपाक जाय. पहिले basic म्हणजे health center जाय थिंगा. 6,000 people are employed. So, maka assurance जाय. ये बेगिनच्या बेगीन हिंगा स्थापन जातले. Speaker, sir, I am aware of the hardships that they are facing and I'll look into this and I'll see that it is done immediately. Yeah, thank you. Shri Michael Lobo. Speaker, sir, I just want to know from the Honorable Minister whether he has received any proposals for extending the existing fisherman jetty or ramp at Shikerim and Baga, whether the site is inspected and estimates prepared, and when will the work start? Honorable member, प्रश्न जो आसा तो कुडबन जेटीचा आसा. I'll answer, Speaker, sir. I've already examined the jetties and the proposal is on and the tendering too is on.
I'll do it. प्रश्न विचारतना परत एक फाट सांगचे पडटलें. वयर मडगांवच्या बद्दल प्रश्न विचारतना हांवें तेंच सांगिल्लें की जो प्रश्न आसा ताका धरूनच त्याच संदर्भातले प्रश्न विचारचे, नाजाल्यार प्रत्येकाक सगळ्या गोंयच्या बद्दल आमकां सगळ्यांक चिंता आसा हें बरोबर आसा, पण प्रश्नाचें उत्तर एवढेन तेवढेन डायवर्ट जावं नये, आमी भरकटू नये म्हणून. प्रश्न फुडलो, प्रश्न क्रमांक 3 श्री राजन नायक. तुका मातसो स्पीकर सर, थोडें जाणून घेवपाक स्पेशल मिनिस्टरा कडच्यान की म्हाजो सिमिलर क्वेश्चन धावोय आसा, तो काय वचून आयज. पूण बेतूल जेटी ही जाली आल्तरची वेली कॉन्स्टिट्युन्सी. सेम जेटी पलतडीन आसा, ती जेटीक रॅम्प असो म्हणून आमी हें केल्लो आसा. सायट सुटेबल सायट ना अशें म्हणल्या, पूण सायट दुसरी ती पळोवपा जाय. हांव मान्य मंत्र्या कडेन, तुमी नवीन आसात, वचून एक जर फिक्स तुमी करीत थंय वचपाक, सायट इन्स्पेक्शन करपाक पंचायतीक घेवन, हांव तुमी सगळे एकठांय वचत जाल्यार आमी सायट थंय पळोवपाक शकतात. तुमच्या रिप्लायचेर म्हाका आसा की सायट थंय आसा ती सुटेबल ना म्हणून, पूण ताका तेकोनच दुसरी सायट आमी पळोवपाक शकतात, जेणे करून ट्रेडिशनल फिशर म्हणजे मॅन आसात जे आमी बेतलांतले तांकां तो वेवसाय करपाक आनी बऱ्या पडटलो. मातशें तुमी एक विजीट फिक्स करात. हां, कुडबण आनी ती दोनूय बेतूलच, ते बेतलाचे 2 भाग, ते एक आल्तन एक पलतडीन. स्पेसिफिक कुडबण जेटी कळ्ळें. सिमिलर म्हाजो हें आसा म्हणटा हांव, क्वेश्चन आसा सिमिलर. धावो आसा, प्रश्न आसा, धावो तो येवचो ना. श्री विचारपाक या तुवें ताजेरच फॅसिलिटी दिता तांकां, डिझल दिता आनी सॉल दिता. एक ट्रॉलर जर तर कोणागे आहा थिंगा आनी तो आनी कोण घेतलो, ट्रान्सफर करपाक देखून थिंग त्रास करतात. सपोज एक ट्रॉलर आहा, एक्झिस्टिंग ट्रॉलर आहा, तेच जेटीचे आहा, दुसऱ्यान जर तर घेतलो ते नाव ट्रान्सफर करपाक आनी तोच ट्रॉलर चलोवपाक त्रास करतात. आय वॉन्ट एन एश्युरन्स फ्रॉम द मिनिस्टर. आय विल प्रोड्यूस वन केस टू हिम that अशें भाशेन जर तर केस आहा, when government is giving sort of, government should have a control over them also. मातशें लक्षान घेवन हें तें ट्रान्सफर आहा तें, because he is also a Goan fellow only. Outsiders are not buying it. Locals are only buying it. म्हणजे close by areas. So मातशें जें लक्ष घालचें. हांवें गेला. ओके. Speaker sir, I'll look into this matter. हांव घेना रे. श्री राजन नायक. Speaker sir, will the Minister for Finance be pleased to प्रश्न state? पहिली क्वेश्चन इज 3A. 3A. Reply is as printed. द विचार. Will the Minister for Finance be pleased to state the details of documentation works undertaken by the Goa State Infrastructure Development Corporation to work relating to the construction of important link bridges at Samarkot and Bali in Kunkolin constituency? Savarkota already order is tendered. Bridge at Bari is being will be tendered only after diversion. Problem आता है कि bridge त्याच जाग्यार बांधता, त्यामुळे ताका डायव्हर्शनाची गरज आहा. सावरकट्ट्याक जी जमीन आहा डायव्हर्शनाक, ती जमीन एक लक्ष्मीनारायण देवळाची आहे, लक्ष्मी मंदिर ट्रस्ट, आणि तांची 29 जुलैक मिटींग आसा NOC दिवपाच्या संदर्भात. ते सायडीन ती NOC जर तूं मेळत जाल्यार हें काम चालू करपाक येता, कारण तो पोन्नोट ब्रिज पावस जातकूच चालू करपाक येतल्या, कारण ताका टेम्पररी पायपाचो ब्रिज बांदचो पडटलो फॉर ट्रॅफिक डायव्हर्शन, नाजाल्यार ब्रिज बांदपाक येवचो ना. आनी दुसऱ्या सायडीक आहा पळय ते सोशलिस्ट एग्रीकल्चर द गांवकार स्पीक कुंकळी एंड वेरोडा, तांच्यांनी NOC दिल्या, म्हणल्यार ऑक्युपंट कॉलमाचेर कोर्ट रिसिवर बरयला. हाजो अर्थ ती प्रॉपर्टी कोर्टा कडेन गेल्ली आसा रिसिवर करपाक, त्यामुळे कोण अपॉइंटेड आहा तो पळोवन ताजी NOC घेवची पडटली. त्यो NOC पावसाच्या दिसान जर घेतल्यो जाल्यार पावस थांबता थांबता काम चालू करूं येता, म्हणजे फुडल्या जून जुलय पर्यंत सोंपोवन हें करूं, पावसा पयलीं काम सोंपयता. हें हाजें बाळीचें तशेंच आहा, NOCक आमी मूव करता. 3AB. Whether the government will provide funds on priority basis through GIDC, PWD or SUDA for construction of road bridge over South Railway
line at Chandwad, Salsit, and ease the traffic to congestion at Chandwad and Girdoli. हो ब्रिज जो आसा तो 2004 आमी पासून बांदपा खातीर रेल्वे कडेन एनओसी हे मागलेले एस्टिमेट मागलेलो पैसे भरपाक डेपॉझिट करपाक आमी सगळे आमचे पार्ट रेडी करून दवरला पीडब्ल्यूडी कडेन आता जीएसआयडीसी कडेन ना नेक्स्ट टाइम that question if you have to follow up please ask it in PWD because PWD is handling that. Railway is going to construct it on depository work पण 2004 पासून आयज पर्यंत रेल्वे रिमाइंडर धाडून सुद्धा साउथ वेस्टर्न रेल्वेक एकूय अजून पर्यंत ताचे कडच्यान रिस्पॉन्स एस्टिमेटाच्या संदर्भात येवून ना. I have already directed the PWD to move the files to me through the minister. I am expecting files to reach me in couple of days. आयली की हांव स्वता रेल्वे ऑथॉरिटीज कडेन उलयता आनी तांकां तो एस्टिमेट बेगीन दिवपाक लायता कारण वी आर रेडी विथ द अप्रोच रोड्स. Bridge they have to construct because it is a railway bridge. I know the urgency of it because I get stuck up myself many times there. Shri Nilesh Kabral. Honorable Chairman already answer केल्लें आसा, but funds for the particular bridge कित्याक कुचोड्याकूय लागता तो bridge. Because they are going to Kuchore, funds will be allotted as and when South-Western Railway gives the estimate, sir? तो depository work बेसिसचेर जाता. Approach road हा ते गोवा गव्हर्नमेंट करतले, पण प्रत्यक्ष ब्रिज हा तो रेल्वे बांधतली. त्यामुळे फंड्स रेल्वे कडे डेपॉझिट करचे पडटा, possibly under 50-50 procedure. And even if the railway does not agree for 50, we will go for 100% if required. Because there is an important link there. Funds don't bother about funds. The moment they send a letter, funds will be deposited because we don't have system of allotting fund for a particular bridge construction. The fund is allotted to the full head of the under bridge, roads and bridges. So तातूंच्यान जे कितें funds आवश्यक आसा ते आमी moment railway demands that funds. We will deposit the funds. We will make the provision of the funds and moment they start the work, we will start for approach road also. Because sir, Honorable CM कडे विचारूंक सोदता की railway is not in the jurisdiction of Goa state government and they will take their own ledger like as already you have said in 2004 they have not given the estimate अजूनही म्हणजे आम्ही एक constitute one committee where we can follow up or somebody who is to follow up. परंतु नाव रेल्वे कडे उलोवन एनओसी हाडटा. I am very confident. Thank you, sir. Dr. Pramod Sawant. Speaker sir, आता सीएमन सांगला त्या प्रमाणे लक्ष्मीनारायण देवस्थानाची लँड असत किंवा कितें असत हेजे सगळे जाण लँड दिता पळय वॉटेवर द गव्हर्नमेंट रेट जो आमी दिता हांकां हो खूब कमी रेटीन दिता. म्हाका म्हणपाचें आशिल्लें की लॉ जावच्या पयलीं एट प्रेझेंट जे एनओसीस दिता हांकां कितें कमिटमेंट आसतली काय कितें जो रेट वाडोवन मेळटलो तो तांकां मेळटलो काय कितें? एनओसी मागल्या ती जमीन परमनंट न्हय ताका लक्षात येवं ना. ऑनरेबल मेंबराक लक्षात आयलो की हो ब्रिज जो बांदता आमी तो त्याच जाग्यार बांदता आशिल्ल्याच जाग्यार. आता आशिल्ल्या जाग्यार बांदतलो पन्नो ब्रिज वीक जाला तो मोडचो पडटा. तो जर तूं मोडलो जाल्यार मागीर थंयच्या लोकांनी हेवटेच्यान तेवटेन वचचें कशें? ताज्या खातीर टेम्पररी ब्रिज बांदचो पडटा. ताका सायडीकच्यान अशें मातशें डायवर्शन घेवचें पडटलें. दीस एनओसी इज फॉर पर्पज ऑफ अलाविंग देअर स्मॉल पोर्शन टू बी यूज्ड एज अ टेम्पररी रोड फॉर डायवर्शन. बट that is not acquisition. Government will make the condition of the land as it is when we give it back to them. बट तरी सुद्धा आम्ही जी लँड एक्वायर करता बरीचशी फावटी गव्हर्नमेंट प्रोजेक्टा खातीर तेन्ना आमी जे लँड रेट दिता गव्हर्नमेंट हो खूब कमी रेट दिता कारण ज्यांचो रेट एक्चुअली 2,000 रुपया आसता तो 80 रुपयान. सगळ्या ऑनरेबल मेंबरांनी हाऊसान कंटिन्युअस प्रेझेंट आसूंक जाय आनी समजा भायर वचचें पडलें जाल्यार कान कंप्लीट हाजेर धरूंक जाय लावड स्पिकराचेर. प्रोग्राम दुसरे घेवंक जायना. लोकांक मेळपाचें आसा जाल्यार हाऊस जातकूच मेळात. हांव परते परते इतल्याकूच सांगता की पयर ह्या विशयाचेर एक्सटेन्सिव्ह चर्चा जाली आमची आनी सरकारान सीएमा इतकेच सांगपाचें की जो कायदो जाता पळय एट प्रेझेंट जे एनओसीस दिता म्हणजे उदाहरण आमचो ब्रिज जो आसा आतां जो एनओसीस दिता उदाहरण जो आमचो विर्डी आमोणा ब्रिज जाता ताच्या खातीर लोक एनओसीस दिता तांकांय ते रेट मेळटले काय कितें एकच विचारपाचें आशिल्लें म्हाका स्पीकर सर. पॉलिसी जाली की ते रेट मेळटले. आयज एनओसी दिली सुद्दां जाल्यार एक्विशन जाता म्हणसर 6 म्हयने वतले पूर्ण पॉलिसी हे जाता म्हणसर. एनओसी मागपाचो हेतू आसता की काम सुरू करपाक मेळटा एनओसी दीत जाल्यार आनी जे कितें हे मेळटले कॉम्पेन्सेशन दॅट वील बी एज पर द पॉलिसी.
ऑफ द गव्हर्मेंट वेर आमी अशें म्हणला की जी रेट आमी डिक्लेअर करता मार्केटाक